हो कर्नाटकाचो येयला तो बाबडो हँडिकॅप 4 रोदां मोटरसायकल घेवन तो झोमॅटो काम करतालो स्विगी काम करता कितें हेसो मोटरसायकल घेवन हांव झोमॅटो रायडर जालो आनी हांव तर झोमॅटो ऑर्डर ही बायक घेवन मारलो जाल्यार लोक कितें म्हणटा तें जाणाय तुमी आयकाय ह्या व्हिडियोची आयकाय मुखार कितें म्हगेले 1018 रुपीज जाले आयज प्लस 533 येवपा जाय आसले हें सगलें मुखार तुमी आयकाय व्हिडियोचेर ओके हालो इश्टानो जायते म्हयन्यांनी उण्या म्हणटे ऑक्टोबरासून हांव कामां म्हणटा गेलो आनी काम कितें करतालो झोमॅटो ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील आनी मे चलता मे जाल्यार काबार जावपा येयलो आनी हांव सद्या झोमॅटो इतल्या दिसां वचूंक ना कित्याक म्हाका डेली शो आसताले पयलीं उल्हास सारके गेले तियात्र आसलो आनी सदां शो आसता म्हणून हांव कामां वचनासलो आनी आतां कॉमेडी रिचर्डाय तियात्र आसलो तेगले तियात्रा मातशें आतां गॅप आहा म्हूण तेगले जायते शो जाले हावसफूल जाले आनीक म्हाका दिसलें आयज सावन झोमॅटो एक काम कमेच करया म्हूण आनी झोमॅटो काम मरे आयज हांवें कमेच केल्लें फ्री आहा तेन्ना झोमॅटो करतलो आनी मागीर तियात्र आहा तेन्ना तियात्रां वयता म्हणून चोयलें जाल्यार कितें आयज एक काम कमेच करता थिंगा सकाळीं 9 वरांचेर हांवें काम कमेच केल्लें पूण 2 प्रॉब्लेम जालीं एक म्हळ्यार म्हगेली मोबायलाची बॅटरी ती देंवली केन्ना कोणो म्हणटाय न्हू शिकारे वयत जाल्यार पयलीं आर्माक गुळी बी घालून वचपा जाय ना तूं शिकारे वयतरी वाघ दिसती पडटरी तूं गुळी आर्माक घालता म्हळ्यार वाघ तूं खायन वयतलो तेच भाशेन आमकां कामाक वयता आसतना बॅटरी बी चार्ज करपा जाय मोबायला बॅटरी देंवली ती देंवली आतां इलेक्ट्रीक बायकाची बॅटरी देंवली काम आनी सारकें करूं मेळटा ताका लागून चार्ज बॅटरी आतां इलेक्ट्रीक बायकाची चार्जिंगार रावला आनीक आनी थोड्या वक्तान हेची चार्ज करता मागीर मोबायलाची मोडगो तेश कोन जायत कोणी चार्जींग पॉयंट आहाय वो म्हाका आटले एक चार्जींग पॉयंट मेळ्ळो आनी थिंगा चार्जिंगा लायली थिंगा चार्जिंगा लायत जाल्यार म्हगेली थिंगा मातशें जाता काय म्हूण चोयली चोयल्यार 63% जाल्या एक्चुली 80% जातली कट ऑफ जाता हांवें म्हळ्यार आसूं बॅटरी जाल्यार देंवलो आनी फूल चार्ज करया म्हळ्यार 80% करया आनी मागीर चॅक करया म्हळ्यार चोयलें जाल्यार झोमॅटो चोयलें जाल्यार आं ऑन करपा हिंगा ऑप्शन येयला गो ऑनलायन हांवें हिंगा आतां गो लायन म्हूण ऑप्शन आसतना पयलींचे हांवें सकाळीं 9 काम कमेस केल्लें आनी कितें 5 वर काम करून 591 जोडले मागीर हांवें चिंतलें कितें करतलो हिंगा आनी मातशें चार्जींग जाता म्हळ्यार आनी टायमान आजून जालें ना आसली आतां हांव चिंता हांव कितें केल्यार बरो आवयच म्हगे नदर हिंग शोरूमा एक बरी मोटरसायकल तेजी पडली हे मोटरसायकलीचेर हांवें सारकी झोमॅटो ऑर्डर मारल्यार बरी दिसत अशें म्हाका दिसत न्ही आवय पूण हांवें तर झोमॅटो ऑर्डर मारत जाल्यार लोक मागीर कितें म्हणटलो हो आनी कितें रे सारको रितीक रोशना भाशेन धूम पिक्चरा भाशेन सारको मोटरसायकल घेवन झोमॅटो ऑर्डर मारता आनी लोक मागीर कितें म्हणटा तें जाणाय तुमी लोक मागीर अशें करून म्हणटले आयकाय मागीर आनी एक फावटी हांवें चॅक केलें जाल्यार 74 आसूं 80% जाता म्हळ्यार म्हाका म्हगे तो पावर बँकूय हाडून वचपा जाय हांवें मोटरसायकल चाय ऑन केली आनी तो चार्जर हांवें काडलो आसत्या म्हणलें 74 जाल्यार 74% जालें आनी हांव वचपा लागलो वयता 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 म्हाका उगड आशिल्लो हांवें पावर बँक 1 बायट म्हूण त्या शॉपाचें हांवें चार्जिंगा लायलो आहा अशें 1 बायट रेस्टॉरंट येयलें सकाळीं हांवें म्हगे ऑर्डर घेवन गेलो ताका लागून म्हगे बॅटरी मातशें डावन आहा म्हूण हांवें तकली उजार केली आनी पावर बँक म्हगे थिंगा चार्जिंगा लायलो पावर बँक हांवें 1 बायटासून हाडलो आनी म्हगे मोबायला बॅटरी देंवलो आसलें न्हू ताका लागून म्हगे पावर बँक काडलो आनी मोबायला लायलो कित्याक मोबायलाक तेमगे झोमॅटो कंडिशन अशें तुगे 15% जाता तुगे ऑटोमॅटीक बंद जाता मोबायल अशें बॅटरी इज लो म्हूण दाखयलें आनी म्हगेलो मोबायल हिंगा बंद पडलो म्हज्यान ऑन करूं जायना जालें आनी हांवें पावर बँक लायलो आनी हांव मातशें चिंतपा लागलो कितें केलें बरें आतां हांवें चिंतलें तुमकां आतां म्हगे मोबायल चार्ज जाता म्हळ्यार
तूं म्हणटली झोमेटो काम करता जाल्यार हांवें टी शर्ट कित्याक घालना टी शर्टाचो हांवें टुलांक घायलो आसलें कित्याक म्हाका जाय जाल्यार हांव ते फोटो काडपा आसल्यार आमकां सॅल्फी घेवपा पडटा तेन्नाच हांव टी शर्ट घालतां एक एक फावट हांव टी शर्ट घायना कित्याक गरमेचें मरे ही जाता टी शर्ट घालपाक खंय झोमेटो म्हगे टी शर्ट आतां चोयलें एक ऑप्शन येयलां गो ऑनलायन म्हणचे म्हगेली बॅटरी मातशें चार्ज जाली 15% सोंपला आसल्यार जायना हांवें अशें ऑन केलें काम ऑन कोत्ता थिंगा आहा चोय म्हाका ऑर्डर वाजोली आयकाय कितको वाजोली ती 112 रुपया म्हणजे 62 रुपीसाची म्हाका ऑर्डर 50 रुपया टिप्स आनी 15 रुपया इन्सेंटीव हांवें एक्सेप्ट केली आनी से थँक्स म्हण हांवें तांकां थँक्यू म्हूण गायलें कित्याक 50 रुपया टिप्स ते 5 आनी 2 रुपया ते ना 50 रुपया आनी हांव ती ऑर्डर घेवपाक नमस्ते चाय म्हणटा थिंगा ओके केलें आनी नमस्ते चाय म्हणटा थिंगा वचपा हांवें मॅप मारलो हांव हुशार जालो मस्त जोक मारा रे या हस रे हलकट हस मागीर लोकेशनाचेर तुका सारकें वयचें पडटा आमी एक्चुली प्लेस जाण जाल्या पासून लोकेशनीक मारचें पडटा ना तुगेले ते पयशे कट कोताय आनी हांव सारको कोंबा म्हळ्यार ती गेट पडटा थिंगा कोंबा थिंगा नमस्ते चाय म्हणून हांव थिंगा पावलो थिंगा पावतरी हांव थिंगा पावलो म्हणून हांवें थिंगा हें केलें आनी ऑर्डर हांवें तेमगेली पीक केलें थिंगा जाल्यार ऑर्डर रेडी नासली मातशें वता रेडी जातरी हिंगा आमकां हाची ऑर्डर रेडी म्हणून येता हांवें ती ऑर्डर रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हांव कितू ओगो जर म्हाका सँडवीच आनी च्या दिवपा येतू ओगो तूं वयल्यान म्हाका 50 रुपया टिप्स दिले हें बेगीन दिल्या पुताल म्हाका हांव वाट चोयता सारकी केदो रेडी जातलें आनी हांव ती ऑर्डर घेवन ती म्हाका वारका व्हरून दिवपा जाय आसली कितू ओगो जालो पयलीं जाल्यार ऑर्डर रेडी हिंगा जाली चोय आं हें ती सँडवीच आनी हें दवरल्या ती हांवें पीक केली आनी हांव दिवपा गेलो आनी हांव वारका पावलो जाल्यार हांव हुशार जालो कित्याक थिंगाच सायडीन हांव चार्जींग पॉयंट आसलो आतां म्हाका हिंगा चार्जींग करूंक मेळटलें हांवें कस्टमराक फोन केलो मैडम जोमेटो से आया मैं रिसेप्शन पे दे दीजिए ना 105 का ओके ओके मैडम हाँ ओके थैंक यू ओके थैंक यू मागीर तेंगे ऑर्डर रिसेप्शनाचेर दिली आनी हिंगा डिलिव्हर म्हणून मार्क केलें आतां हुशार कित्याक हिंग जबरशी ऑर्डर लागल्या बरी आहाय पूण म्हाका हिंगा चार्जींग पॉयंट आहा हांव थिंगा काडलो मोटरसायकल हिंगा दवरया म्हणली कित्याक चार्जिंगाक एशी दुखलीन वयली ह्या व्हडले कांय पयशे नासले हें चोय दुखलीन वयली हिंगा चार्जिंगा लायली आनी चार्जिंगा लायली आनी हांव मातशें चोयलें जाल्यार मातशें तन जाली 82 म्हळ्यार 80चें कट ऑफ जाता म्हळ्यार म्हगेली चार्जींग फूल जाली कंप्लीटेड म्हूण येयलें मागीर काडलें आनी हांव फक्त मडगांव वचपाक लागलो हिंग चार्जिंगा पळय हो पॉयंट लायलो आसलो थिंगा आनी मडगांव या म्हणलें या वयता आसतना खंय वाजलो जाल्यार ऑर्डर बीन लागता न्ही पयली जाल्यार ऑर्डर एक लागोली 30 रुपयाची आतां मनशां मुखार 15 रुपया तेमची खबर सगळी 15 रुपया आनी प्लस आहाय ते सगळी मागीर सांगता सद्या 30 रुपया ऑर्डर हांवें ती ऑर्डर एक्सेप्ट केली आनी गेलो मॅप मार चोयली जाल्यार कारावेला कॅफे हिंगा म्हणजे लागीं आसलो ती पार्का आनी हांवें ती आतां ऑर्डर पीक करपा वयता पीक केली आतां लास्ट ऑर्डर म्हगेली हिची ड्रूल कंपनीची आतां कोतो कितें लास्ट 10 वरांचें हांवें बुकींग केलें सकाळीं 9 वचून राती 10 लास्ट ऑर्डर मारूंक जाय न्हू ताका लागून हांवें ती ऑर्डर हाडपाक भितर गेलो
आनी ऑर्डर हांवें पीक केली, ही लास्ट ऑर्डर केली. आनी आजचो हांवें तुका मागीर सांगता म्हूण सांगलो न्हू, म्हळ्यार आख्खो दीस भर 1018 रुपया जोडले, प्लस म्हाका 535 रुपया म्हळ्यार 535 रुपीज मेळटा आसले. पूण त्याक म्हाका मेळपा ना. कित्याक तूं कित्याक म्हगेलें बॅटरी चार्ज ना आनी मोबायल बंद पडला आनी हांवें सारकें लॉगीन केलें ना. तेमी जायते कंडिशन आहाय. हांवें तर सारकें काम केलें ना जाल्यार हे म्हाका इन्सेंटीव मेळनाय 535 ते मेळनाय. आनी तें मेळ्ळो जाल्यार म्हगेलें उणें म्हूण तें 1,500 जाता आसलो. पूण थंय इजिली 1018 रुपया म्हज्यान दिसाक जोडपाक जाय. पूण सकाळचें काम केलें हांवें 9 आनी ही लास्ट ऑर्डर केली. 9 गिग्स हांवें बूक केल्ली आनी हांवें 8 वरां 43 मिनट उणें म्हणटा हांवें 9 वरां काम केलें. कसलें काम करपाक लॉस ना. आयज काल जायते आवटसायडर जायते हिंग गोंया येताय आनी झोमेटो स्विगी काम करताय. पूण ह्या मनशाचोय एकबाड्या पांय हेको चलपा जायना. पूण हो आपल्या हेचो 4 रोदां मोटरसायकल घेवन हो एक्चुली कर्नाटकाचो न्ही भाड्यान रावता. बायल भुरग्यांक सांगाता हो हिंगा पयलीं झोमेटो मारतालो, आतां स्विगी मारता. वालोर तेका तो बेकार रावलो ना. केसलें जाल्यार आपणाच्या पांयाच्यान जायना पूण हो झोमेटो ऑर्डर मारता. झोमेटो स्विगी होकोत हे भाशेन हँडिकॅपू न्हू. थोड्यो बायलो देखून काम करताय, कॉलेजी भुरगे बीन काम करताय, इस्कला भुरगीं काम करताय. जालें आयज दिसा म्हगे ब्लॉगींग हें काबार. आतां हांव घरा वयतां कित्याक रात जाली आनी फकत म्हगेली 15% हिंगा बॅटरी उरलो आहा. आनी रातीचें 10:30 सुमार जाली आनी रस्त्यार कोण ना, काळोख. हांवें बिश्टें बी वयलो तेशान कांय ना. कोतकोता हांव थंय सारको कोपलाको पावलो. आमगेलें सेंट फ्रांसीस कॉलनी हें चॅपल आमगेलें. हे कोपला कडेन हांवें वॉल्त मारलें. सारको ऑलमोस्ट हांव घराको पावपा येयलो. खुशाल जालो आयचो दीस बरो गेलो म्हूण. कित्याक तुमकांय मातशें म्हगे विडियो दाखोवपा मेळ्ळो न्हू. ब्लॉगींग करून झोमेटो काम करप आनी स्विगींग काम करप बरें, बेकार रावपाक गरज ना. आनीक हांव कोण कपेला वॉल्त मारतनाच हेचो घराको पावलो. आख्खो काळोख आसलो. तेन्ना हांवें गेट ओपन केली. गेट ओपन करून भितर गेलो आनी म्हगेली मोटरसायकल व्हरोन हांवें चार्जिंगाक लायली. कित्याक चार्जिंगाक लावप म्हाका फाल्यां परतें कामां वचपाक जाय. आनी घरा कडेन तुगे चार्जींग केल्यार 100% जाता आनी भायर गेल्यार तुगे 80% जाता. हिंगा 100 करपाची. आनी आतां हें सगळें टुलांचो पावर बँक बी काडलो चार्जींग करपाक न्हू. पावर बँक बी काडलो, वायर बी सगळें काडलें, सीट बंद केलें आनी हांव घरान भितर वचपाक लागलो. जाल्यार सायबिणीचो गेलो. कित्याक सायबिणीचो आदार मागून हांव घरांतून भायर सरतां. भितर सरता आसतना भायर सरतना सुद्दां फातिमा सायबिणीचो घेता. आनी हांव भितर वयतना म्हगेलो असो चाली सुण्या पेट आसलो. चाली केंस आहा म्हूण हांवें ताका जाप केली. तर हांव बरो आहा म्हणपाक लागलो आनी हांव काडलो. भितर गेलो. भितर वचोन 7 हातुनी पयर गेलो. कित्याक सगल्या 7 भक्ताचो चड करून म्हाका 7 हातुनीचो भरपूर आदार मेळटा. गेलो आनी टायम दाखयता 1:15 जालें हांव घराको पावता म्हळ्यार. एक्चुली म्हगे 10 काम काबार. आनी आतां हांव आतां न्हांवन बी सगळें फ्रेश जालां आनी आतां एडिटींग करपाक बसतां. बेश्टो विडियो एडिटींग करया म्हणलो आनी उगडास तर एडिटींग कोता तुमकां एकूच सांगपाक सोदतां. झोमेटो जोडा बरी पूण केन्नाय भेंडांकूय दुखता. दीसभर तूं जेन्ना मोटरसायकल चलयता भेंडाचेरूय पे जाता. तुजी भेंड बरें आसपा जाय, तुगे मोटरसायकल बरी आसपा जाय आनी हें सगलें तर बरें आहा जाल्यार तुका झोमेटो स्विगी काम बरें. कित्याक मागीर तुगे घराको न्हीद पडना. मागीर तूं कितें म्हणटा तो खबर आहा तुका, आवयसा भेंडाक दुखता. मागीर तुका कोणें बायलेन बीन तुज्या भेंडाक तेल काडून दिसता. आनी तेल काडपाक कोण ना जाल्यार मागीर अशें करून रडों लागचें. कित्याक थोड्यांक रडपा रोखडी संवय आपल्या भेंडा बीन दुखता जाल्यार. बरो तर सगल्यांक काळजांसान देव बरें कर म्हणटा. तुमी हो म्हगेलो ब्लॉग चोयलो आनी हो लायक जालो जाल्यार दुसऱ्यांकूय शेअर कराय, लायक कराय, सबस्क्रायब कराय.